मोपा विमानतळाचो RFQ काढला. आता विरोध करून कांयच अर्थ ना. मोपा विमानतळ जातलोच म्हूण पेडणेचो आमदार आर्लेकार उलयला. पार्सेकार म्हणटा मोपा विमानतळाचो सिंधुदुर्गाच्या लोकांक फायदो जालो जाल्यार तातूंत वायट कितें. दुसरे वटेन दाबोळे विमानतळार मुळाव्यो गजाली नात. पार्किंगाचो प्रश्न सुटना. सरकारान दाबोळेचेर दुर्लक्ष केलां. मोपा बांदूंक मेळचो म्हूण मुद्दाम केस तयार करतात म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळे उलयल्यात. दक्षिणेत एके वटेन दाबोळेक जाल्यार पेडण्यां मोपा खातीर दबाव तंत्र चल्लां. दोनूय वटेन आमदार मंत्री लोकां बरोबर सक्रिय जाल्यात. पेडण्यां आनी मांद्रेचे आमदार मंत्री मोपाचो प्रस्न घेवन मिडिया मुखार आयले. विमानतळाक जमीन गेल्ल्यांक सरकार खासा पॅकेज दितलो म्हूण आर्लेकार उलयता. त्या वेळार आमी आश्वासन दिल्लें आनी आतांचे मुख्यमंत्री त्या वेळार विरोधी पक्ष नेता असले आणि निवडणुकीत आमचे प्रमुख असले तांच्यांनी आमी सगळ्यांनीच आश्वासन दिल्लें की 200 पासून प्रत्येक स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान 200 पासून ते 400 पर्यंतचो पॅकेज आमी जांच्यो जमनी गेल्ल्यो आसात तांकां दिवपाचें आमी ठरयल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी दितले. पार्सेकार म्हणटा सगळ्या मंत्र्यांचो खंय मोपाक तेंको. कॅबिनेटात विरोध आसा म्हणून हे अयोग्य आसा. शंका आसलो कोणूय विचारता. शंका एक दोन मंत्र्यांनी विचारली ही गोष्ट खरी आणि त्यामुळे त्या शंकेचे निरसन झाले आसा. त्यामुळे पुढे आणि तातूंत आणि मतभेद काय ना ह्या विशया फाटल्यान पूर्ण कॅबिनेट आणि पूर्ण शासन आसा. सिंधुदुर्ग हो आमचे शेजारच्या राज्याचो जिल्लो. एखादी गोष्टीचो फायदो आमकां जाता आसतना जर तांकांय जाता आसा जाल्यार काय बिगडना. सिंधुदुर्ग म्हणजे कोण पाकिस्तान न्हय. पाकिस्तानाच्या सुद्दां जेन्ना पयर संकट आयले तेव्हा आमच्या पंतप्रधानान सांगलां की मदत जाय आमची दिवपाची तयारी आसा. दुसरे वटेन गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्ली बीजेपीचो दक्षिणेंतलो खासदार नरेंद्र सावयकाराक मेळ्ळे. दाबोळे विमानतळार मुळाव्यो गजाली ना. सरकार विमानतळाचेर दुर्लक्ष करता. मोपा विमानतळ येवचो म्हूण सरकार मुद्दाम केस तयार करता म्हूण GFDOचो आरोप. सावयकार म्हणटा तो खंय लोकां बरोबर रावतलो. सगळ्यांक विश्वासात घेवन सरकार फुडें वतलो. दाबोळे एअरपोर्ट आता जेन्ना सरकार म्हणटा दोन्ही एअरपोर्ट दवरतले जाल्यार दाबोळे एअरपोर्टाचेर बेसिक फॅसिलिटीज ना. सो हांगा आमकां एक डावट लागता की गव्हर्नमेंट फोट मारता काय कितें. दाबोळे आनी मोपा दवरता बरोबर आनी ते सांगता ती फोट गजाल. त्या दाबोळे बंद करपा आयल्या अशें दिसता. सामको गळो चेपून उडयला दाबोळेचो. नवो टर्मिनल बांदला म्हूण जायना. सो ते आर्टिफिशियल केस तयार करतात मोपा एअरपोर्ट बांदपाक. आमी मुगे 8 जाण फॅमिली पोसपा जाय. मोपा एअरपोर्ट आमचो नाकाच. हांव मुगे बायल भुरगीं हांव मुगे लायव्हलीहूड मुगे टॅक्सी ड्रायव्हिंग म्हणटरी आमकां 100 जाणां जाय तें मॅक्झिमम जाय तें ओवरऑल कोण गव्हर्नमेंट मुखार कित्याक पळयता हें आमगेलें व्हडलें क्वेश्चन. आमचे पार्लमेंटाचें इलेक्शन जेन्ना जाल्लें त्या इलेक्शनाच्या टायमार हांवें खरें म्हणजे म्हजो स्टँड जो आसा तो स्टँड क्लियर केलो. हांवें सांगलें की आय एम फॉर दाबोळी आनी हें सांगता आसतना हो इशू खरें म्हणजे पब्लीक डोमेनान गेलो. इनफॅक्ट इट वॉज देर बिफोर द पीपल आनी तेन्ना हो इशू सगळ्यांच्या मुखार आशिल्लो. मोपा आसा दाबोळी आसा कितें जातलें आनी म्हाका दिसता इट वॉज वायडली डिस्कस्ड एंड नाव दॅट द पीपल हॅव वोटेड अस इन पावर. आनी हेज्या संबंधान जें कितें डिसिजन घेवपाचें आसा तें डिसिजन सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान जातलें. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर आनी सावियो डायस. ताळगांवच्या रॉयल स्कुलांत शिकपी आपल्या भुरग्यांक फुडल्या सेमिस्टरा सावन दुसऱ्या शाळांनी घालचें म्हूण 31 पालकांनी मागणी केल्या. दिवाळे उपरांत शाळा बदलची म्हूण पालक वचून शिक्षण संचालकाक मेळ्ळे. संचालकान तांकां 29 ऑक्टोबर मेरेन तारखो दिल्यात. भुरग्यांक ऍडमिशनां दिवची म्हूण तांणी संचालकाक लागींच्या 3 शाळांची नांवां दिल्यात. पालक म्हणटात खातें फक्त सल्ले दिता. लोकांचे प्रश्न तडीक लागनात. सो दर पेरेंट्सान आपले 3 स्कुलाचे चॉयस दिला आणि दर पेरेंट्साक ताणें डेट दिला खंयच्या तारखेर येवपाचें तें. थोड्या पेरेंट्साक ताणें 27, थोड्यांक 28, थोड्यांक 29, थोड्यांक 30 सांगला. म्हाका म्हणपाक लागलो तुका सांताक्रूज मेवता तूं थिंगा सरलो हें कर. आपूण म्हणपाक लागलो तुका एडवायस दिता आनी एक्चुअली म्हाका एडवायस हांवें म्हटलें म्हाका एडवायस दिवपाक नाका. कित्याक आमचें म्हटलें सगलो एकेच पावटीन आहा. सगळे बाराबंद आहा म्हटलें. सगल्यांक बाराबंद केन्ना दिता न्हू तेन्नाच म्हाका जाय. लेकिन मेरे बच्चे उसी में पढ़ना चाहते हैं. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसी स्कूल में जहाँ मेरा बच्चा चाहता है उसी स्कूल में मिले. डिपार्टमेंटाकडे सोल्युशन काडूंक जायना. एडवायसूच दिवपाक जाता सगळ्यांक. आतां हांवें ताका कांय सांगलें. थोड्यांक म्हणलें 25 तारीख आपयल्या. थोड्यांक तुवें 28, 27 अशें आपयल्या. कित्याक ना आतां 30 तारीखच आपयल्या म्हणटा आपणें सगळ्यांक. आमी एकाच दिसा येयल्या. सगळ्यांक एकाच दिसा आपोवपाक जाय. तरी आसतना आमी 29 तारीख येतली सगळी. आयडियल स्कूल में तुम हाउसली में ट्राई करूंगा मैं. हाउसली में
उधर नहीं मिला इधर आके बैठेगा फिर वापस से सर के सब लोग इधर आके बैठेगा सर के पास सर फाइनल डिसीजन ले लेंगे हम लोग। घेऊया एक विराम।